Sorvespora mukaria, takadin vasuya, totir kodop amshe taron, takavakaruya. Sorvespora mukaria, takadin vasuya. Totir kodop amshe taron takavakanuya. Sorpor poryada shemukar amso eklos teuto. Ami sogli tachi porza sorvak velio shelio. Sorvespora mukaria, takadin vasuya, totir kodop amshe taron, takavakanuya. Sorvespora mukaria, takadin vasuya. Totir kodop amshe taron takavakanuya. जल्मला आमकां एक बाळक, दिला आमकां एक पूत. ताचो राजोधिकार ताच्या खांदार. ताका नांव दितली व्हडे बुदवंतकायेचो दूत. ही कल्पना मनात धरून ह्या निमाण्या दिसा वर्साच्या आमी देवाक दिनवासून जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा ताका सगळ्यांक आमच्या मनांत आनी काळजांत धरून देवाक दिनवासया तांचे पासत आनी आमकां कितल्या बरेपणान ताणें बाळगून दवरलेली आसा, कितलें बरेपण आमी देवाचें अणभवलेलें आसा, कितलें वोदरूस आमचेर आयलें तरी पूण देवान आमकां राखली, सांबाळली. ही सगळी देवाची बरी देणी जी ताणें आमकां दिलेली आसा ताची आमी आठवण करया. खूब जाणां घोडेक आमची लागशिल्लीं मेलिल्लीं आसात, तांकांय आमच्या मागण्यांत दवरया आनी ही सगळी कल्पना मनांत धरून ह्या मिसनांत आमी भक्तीपुणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, आयच्या मिसाचो विशय सर्वेस्पराची बरेपणां नियाळून ताची वाखाणी करुया. आयज वर्साचो निमाणो दीस. देवाच्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी ताका दिनवासूंक गरज. खेरीतपणी ह्या वर्सांत आमकां बाग्योन फ्रांसीस शावेराची देख आपणावंक आनी ताचे रेलिकेच्या दोबाचीक दाखोवणेन वांटो घेवंक सोग फावो जाल्ले पासत देवाचे उपकार आठोवया. देवाचो मोग सदांच आमी वळखून घेवंक आनी ताच्या मोगाचे परगोटणार जावं ह्या मिसा बलिदानान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया. आमी आपलेपणांत बुडून गेलीं आनी हे परी देवाचो मोग आमी अणभवंक शकले ना. तर ह्या वेळार हें सगळें आपलेपण आमचें काडून उडय म्हणून आमी आतां खालतीकपणी काळजांतान हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोरबुदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो
म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवालांनी विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वो आशिर्वाद घेवया. सोर्बुदिदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Krista kaklut kor, Krista kaklut kor, Krista kaklut kor. Somia kaklut kor, somia kaklut kor, somia kaklut kor. Deva sorgi ani shanti tacha ista sonsari. Sorbe sora deva sorgi charaya, sorbudvedar deva baba. Ami tuka namaskar kotam, ami tuka devastam. Tuja torvoi boa paso, ami duka vakanta. Somia Jesu Christa, apacha eklat suta. Somia deva, deva cheshene. संसाराचे पाप काढतात, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोयने Jesu Christa, eklots tu povit, eklots tu isor, eklots tu pormesor. Amen. मागुया. सोर्बुदिदारा आनी सासणाच्या देवा, जेन्ना तुजो पूत मनशा स्वयंबान जल्मलो तेन्ना तुज्या देण्यान खरी भक्ती सुरू जाली आनी सुपूर्णायक पावली. तो एकलोच सगळ्या मनशा कुळाचो सोडवणणार. तो एकलोच मनशांक तुज्या दैवीक जिवीत दिता. ताचे वरवीं आमा समेस्तांक तुज्या जिवितान भरपूर वांटो दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी शिंतिदान आयकुया. बागयोन जोआचे पयले चिठी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काल हो एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ता विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काल म्हूण गमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यात आनी सगळ्या वस्तूचें तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी
तुमकां हांवें बरोवंक ना, पूण परतेंच तुमी सोत वळखतात आनी सोतांतली कसलीच फोट उपजोना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवप कर. आमचो जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूंक प्रितूम संतोसूंक सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूंक प्रितूम संतोसूंक. नवें गीत रोचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात, शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोगितां गायात. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूंक प्रितूम संतोसूंक. स्वर्ग सगलो आनंद भोगूंक उल्हासूंक आख्खो संवसार. खूब बोल्ला दर्या सागोर आयको दी ताचो गुणगुण. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूंक प्रितूम संतोसूंक. फळां सयत पिकाळ जमीन भुरकुटी आनंद बोरीत रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं खुशाल बोरीत. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूंक प्रितूम संतोसूंक. मनसोबी प्रितुमेची सगली न्हीद संवसाराची पोरसांची कोच्याक सोडटी परमेश्वर होबले येता. जबाब. सर्वेस्परा मुखार स्वर्ग उल्हासूंक प्रितूम संतोसूंक. सगलीं शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोप मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतलोलें सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जोमा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. ओरंबाक सोबद आसलो आनी सोबद देवा सोवें आसलो आनी सोब देव जावन आसलो. सुरवातेक तो देवा सोवें आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलेल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना. ताचें सोबें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड. उजवाड काळोखान पडजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आपटावंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुआंव. सगल्यांनी बावाड दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवायकी कसो आयलो आनी आपुणूच उजवाड न्हय आसलो पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडांतलो नीज उजवाड शोब जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो तरी संवसारांत ताका वळखूंक ना. आपल्या मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. आंकां रोगतान न्हय, कुडीच्या वंदवणेन न्हय, मनशांचे खुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. सोब मनीस जालो
आनी आमचे मदें जियेलो. तो कृपेन आनी स्वतान भरलोलो. ताची महिमा आमी देखल्या. ही महिमा बापाच्या एकल्याच पुताची खाशा महिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवांवान आरडून म्हणलें, तो म्हज्या उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजे वन व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे संपूर्णायेंतलें आमी सगळ्यांनी घेतलां. कृपेर कृपा. सुमूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली, कृपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसात त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचें सुवर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी नियाळ देवाच्या उतराचेर कोत्ताना हें आमकां दिसून येता की देवान आमकां इतली लागशिल्ल्या संबंदान घडोवन हाडल्या. कोणा वरवीं? जेजू वरवीं. आनी हांगसर ताणें म्हणलां, आपल्या नांवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. तर जितली आमी जेजूक वळखता, आनी तो कोण? हांगसर आमकां सांगलां, तो उजवाड. आनी ह्या उजवाडाक आमी तर लागीं आसत जाल्यार ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दिश्टी पडोंक लागतलो. कृपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. तो आमकां ही कृपा आनी सोत शिकयता. पयल्या वाचपान आमकां सोता विशीं उल्लेख केलेलो आसा. आतां पळयात, आमी सकाळचो सुर्या वयर येता तेन्ना पळयता, आमी तर ताका फुडो करीत ताचो उजवाड आमचेर पडटलो. आमी तर ताका फाट करीत जाल्यार आमी काळोखांत आसतल्या. तर आमी कशे भशेन भितरल्यान ताका आजीर जाता, कित्याक ताचे वरवीं आमी सगळीं जाणां घडोवन आयिल्लीं आसा. तो आमचे भितर आसा आनी बावतिस्मा वरवीं तो आमचे भितर जियेता. तर भितरल्यान आमी ताका आजीर जावंक जाय. पाठ करूंक फावना. पाठ आमी कशी कोत्ता? जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता, ताका विसरता आनी हांव कोत्ता म्हणटा. हे भशेन तर आमी जिवीत आमचें जियेत जाल्यार मागीर आमी स्वतान जियेना. कित्याक जेजूच जावन आसा उजवाड, सोत. आनी तो आमकां आमची चिंतना, आमची भावना कितें आसा ती ताका दिली म्हणटूच तो ती सगळी बदलता आनी ती आपल्या उजवाडान, सोतान आनी ताचे शक्तीन, कृपेन आमी दुसऱ्यांक बरेपण करता. तर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेऱ्यान हेंच ओळखून घेतलें आपल्या जिवितान. आनी ते मेरेन सावन तो आपल्यापणांत न्हय पूण जेजूच्या जिवितान जियेतालो. आनी हांगसर कितें सांगलां? तो सदांच मागण्यान आनी दोणवणीन आपलें जिवीत सादतालो. म्हणजे उपवासान. उपास कसले आसलेले? उपास कितें? म्हणजे हिचीच वस्त आमकां आपल्या ताब्यांत करून ताचे गुलामपणान आमी जियेना. दोरात म्हणा, आमी जेवणाचो उपवास करता न्हय. जेवण आमकां जायच, त्या वेळार आमकां मेळना जाल्यार आमी सारकी कासावीस जाता. पूण हें कितें जाता तें आमकां कंट्रोल करता. त्या वेळार जायत ना जाल्यार आमी सारकी रागार जाता, कितें कितें करूंक लागता. म्हणजे आमी तांचे गुलाम जालेले आसा. ना, उपवास केलो म्हणटच ह्या गुलामपणांतली आमी भायर सरता आनी आमकां जाय पळय तशें आमच्यान मागीर जेवंक जाता. ही भितरली स्वतंत्रताय आमकां मेळटा जेन्ना आमी असले दोणवणींत रावता.
असले उपवास करता हांव. तर ह्या दिसा आनी ह्या निमाणे दिसा आमी परतून आमचें जिवीत जेजूच्या जिवितान घालून नवसरूंक ताचीच कृपा मागया. पयले सुवातेर आमी हें वळखून घेवया की जेजूच्या नांवांत आमकां सुटका आसा. दुसरें, जितली आमी ताका फुडो करून आमचें जिवीत जियेतेल्या आनी तुमकां हांवें दाखयलां कशे भाशेन ते भाशेन जियेली म्हणटूच आमकां उजवाडांत जियोंक मेळटलें. आनी तिसरें म्हणजे सदांच भितरल्यान सावन ताका आमी आजीर जावन जियोया, ताच्या उजवाडांत रावया आनी ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटलो आनी तांचें जिवीत मागीर बदलतलें. जशे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराचें जिवीत हे भाशेन तो जियेलो आनी इतलीं वर्सां जालेलीं आसा. आयज पर्यंत पळयात आमी कितलीं हांगसर येतात. कित्याक लागून येता? कित्याक तो न्हय, जेजू ताचें सगळें आयज पर्यंत वावुरता. आनी हें म्हत्वाचें की ताचो उजवाड आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक आमी दिवंक जाय. सगळीं जाणां आमी दोळे बंद करुया. एकूच मिनट ताका आमी आजीर जावया. तो आमचे भितर जियेता. ताचें सगळें आमचें जिवीत उदीकान उदीक घडोवन हाडच्याक आतां ह्या समोरपणांत, हे भेटवणेंत देवाक भेटोवया. ताच्या आदीं ही मागणी बाळताची घेवया. सगळीं उबीं रावया. आमच्या धर्मीक वडिलांक देवाचें बरेपण फावो जावंक आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन ताणें जेजूक उर्बेन परगटोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. आमच्या रायज कारभारांनी आपणाक दिलोली जबाबदारी वळखून देवाचे रचनेचो सांबाळ तशेंच बरी उदरगत करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. गेल्ल्या 2024 वर्सान फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी देवाक दिनवासून हें नवें वर्स 2025 जेजूच्या पावलांनी चलूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकेची दाखोवणीचो समारंभ आत्मिकायेन वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी चलूंक सगल्यांक फायद्याचो जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता तुका. तुमची खाजगी मागणी आसात ती बापाक वारुया. It is impossible to find a saint who did not take the 2 P's seriously, prayer and penance. सुर्गींचे बापा, आमची सगळी मागणी आमी तुजे सुरशी उबारल्यान ती सगळी आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. Ritu menam kadilo
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपदितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी अख्खे पृथ्वीच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजोयताय. ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमोद देवा फावो तो मान आमी दी सोखोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विस्वाशीपणान एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपोदेदारा आनी शासनांच्या देवा, सोर्व कालयेन सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां दिलो. देवान मनशाक आपल्या हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेत आयलो. तुज्या शासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमचेर विनाशी सैमान, आमच्या विनाशी सैमान फुंक्यां जोडलो अविनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापाचो. समेस्त मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaranzo sorvespor tu. Sorganizo sarvolja, tuja voi povan, un sorgit tu casoi soi, sorvespora cinavi, Jednata kazoj, un sorgit tu kazoj soj. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदी जेजून उणो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी शासनीक करोराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. Jesu ami ondo kata, ani ekashitle pieta, title pauti tu voivovan Jesu, ami tuche moron porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय
देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन दोरमदूत आनी सर्फ घालून तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर बागयोन फ्रांसीस शेवेरा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें आमी खूब पाटी म्हणलां. दर दिसा खूब पाटी म्हणटा पूण आतां तें अर्था भरीत म्हणया. म्हणजे ताची जें उच्चारता आमी मागणें तें समजून काळजांतान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांच्यान उतरेकता. तर आमकां जीवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म दितांक म्हणे आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूक एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससण्याच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. भयणी भावांनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. Catholic धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. कुशल मोना काजा भक्ति Korea bosan Korea jewo Kushal monan
काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण ये तू जेजू आमचे मोदें जाज आमकां उतर जिवे जा बलिदान दिन वाचनेचे ओतम्याक जेवण घोटायेचे एक कर तुझे आमचे अर्पण बापाक पावय आमची बसून कुशाल मनान काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण कुशाल मनान काळजा भोगती कोरया बसून कोरया जेवण आमचे दोळे धांपून जेजू आमच्या काळजांत आसा जेजू तुका आमी दिनवासता आमी आसा जाल्यार तुकाच लागून आमी घडोवन आयल्या बापान आमकां तुजे वरवीं ह्या संवसारांत हाडल्यान आनी ह्या संवसारांत जियेतना तुजेच वरवीं तुवें आमकां पातकांतली आपल्यापणान ती सुटका दिल्याय आनी तुज्या उजवाडान जिवंक तूं आमकां घोटाय शक्ती कृपा दिताय तुज्या स्वतांत आमी सदांच रावन तुज्या वाटेंतल्यान आमी वचोंक आमची पावलां तुज्या पावलांनी थिराय आनी जशे भशेन भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरान हे पुरी आपलें जिवीत सारून आयज पर्यंत तो आमकां एक नमुना जाल्लो आसा तीच पुरी आमी सगळीं त्याच भावार्थान पोरमाशान आनी प्रिती मोगान वाडूं आनी हे पुरी तुका आमी कोरी साक्षी दिवं उबी रावया सर्वेस्परा आमच्या बापा तोरे तोरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय तो तुजे काकलुतीन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां ओकोत मेळून दी आनी हे पुरी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाचे देण्यांनी जोडून आमकां फुडें वचूं शिंकोर ह्या आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन मातशें बसया भयणी भावानो आयज मिसाची भेट समोर उमल्या फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस ताका दिनवास जाणा आयज आमकां बरे तरेन गायन करूंक दितल्या आयच्या गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास ह्या दिसांनी मिसाचो वेळ सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. भयणी भावानो चोत्राय दवरची. आतां सांजेच्या आदेसा कुमसारा आशिना तेच परी फाल्यां पुराय दीस कुमसारा आशिना. There will be no confessions today evening and on 1st January the whole day. आयज रातीक 11:30 वरांचेर मागणें सुरू जावन 12 वरांचेर नव्या वर्साचे दोबाचीक मीस आमी समोर उमतल्या. आमचे आदारी बिस्प भोवमाने सिमियो फेर्नांदीस मिसाचे येजमान आसतले. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमच्यो तकल्यो बागोवन वो आयज निमाणो आशिर्वाद ह्या वर्साचो घेवया. अगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मैमेवंत जल्मा वरवीं ह्या पवित्र दिसा परजुळीत केलो. तोच बाब अगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां भरूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोशभरीत खबर गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोशान भरूं आनी शुभवर्तमानाचे दूत तुमकां करूं. आमेन. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं
स्वर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडून हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी सुर्गींच्या सुखाक तुमकां पावूं आमेन. आनी सुरपुदिरदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सगळे सदां आसूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगलीं बरोबर. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आमचो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो कासकी गोरचो हे वेळार बापाक तूं बार. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्यान सोबे बापाक वाखाणटाव. आमेन. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara, tu Jesu jasoinika, sodan soy divo und Jesu jasoinika, sodan soy divo und kormaka. San Francisco Xaviera, tuji kuru goya shara, Jesu jasoinika, sodan soy divo kormaka. Tu Jesu jasoinika, sodan soy divo मोगाळ भयणी बाबानो